हांव एक 5-6 वर्सां जो मला तो हांवें नेबणी दवरल्या 5-6 वर्सां पयलीं तेन्ना म्हाजी ऑलरेडी म्हाका मॅच्युरिटी टायम टू टायम मेळिल्ली आसा बँकेची. तेन्ना म्हाका अशें वयर सांगलें की सद्या कितें तरी इशू जाला मातसो बारीकसो कितें तरी लायसनाक लागून. तेन्ना ते आमचे ऑथरायज पर्सन आसा ते ऑलरेडी ते डिस्कशन चालू आसा आनी जर फ्रायडे पर्यंत ते सॉर्ट आवट जातले अशें आमकां कळयलें आसा. पूण पळोवंक गेल्यार तर हांव मॅच्युरिटीक लागून गेल्लो हांव. पूण म्हाका कितें जालें म्हाका टायम टू टायम तेंच्यांनी सांगलें की फुडल्या म्हयन्यान म्हाजी मॅच्युरिटी आसा तेन्ना एक फुडल्या म्हयन्यान तुका आतां काडण्यापेक्षा फुडल्या म्हयन्यान काडल्यार तुका सारके पयशे तुका विथ इंट्रस्ट मेळटले. आतां तुका जर तुवें पयशे काडले जाल्यार तुका थोडे 2% डिडक्शन जातलें म्हणून. बँकेचें अशें म्हाका दिसता की तेंचे अशें रिस्पॉन्स बरो आसा आनी म्हाका अशें दिसता की सगळें आमचें सुरळीत जातलें आनी आमची बरे भशेन बँक चलतली अशें म्हाका दिसता. जे म्हाजें जें इनवेस्टमेंट आसा बँकेन तें म्हाका सेफ आसा अशें दिसता. आयज ब्रांचीन येयल्लें हांव बिचोलीच्या ज्या तरेन गर्दी पडला तेतून अशें तरी दिसता की कोणाचे खंयचेच पयशे कोणाचे आडोन उरूंक ना आनी म्हाजे स्वताचे बी पयशे आसा. इतले तरी आश्वासन आसा म्हाका, इतले तरी भंय ना की CM सर कितें आसा ते डिसिजन सारके ऑडिट पोवन सुद्दां आमच्याच फेवरान आसतलें अशें म्हाका अशें दिसना की ती बँक कितें आसा ते तेंचे कितें ऑडिट लिगल ऑर कितें फॉर्मेलिटीज आसा ते तेंचे हांवें तरी पळयलां इतले 3 वर्सां हांव म्हाजें इनवेस्टमेंट करता जाल्यार आमकां एक्चुली स्टाफान जे सांगलां ते कितें आहा की काल एक्चुली मिटींग घडटाली अलॉंग विथ CM सर ओके आनी जे ते मिटिंगाक येयले रिजल्ट ओके तितून तेंच्यांनी सांगलां की आयज एक्चुली हाय लेवल एग्जिक्युटीव मिटींग जावपाचें अलॉंग विथ CM सर ओके आनी ते ऑडिट जे कितें वेरिफिकेशन कितें आहा ते क्लियर आउट जातलें ओके आनी सेविंगान अशें काय कोणाक काय प्रॉब्लम जावचो ना. जे लोकांचे जे कितें सेविंग्स आसा ते तांकां मेळटले ओके आनी आमकां आशा आहा की प्रमोद सर ते बेगिनाचे बेगिनाय सगळें क्लियर आउट करतले. तुमचे कितके वर्स जाले हांगा ट्रान्जॅक्शनार? आमचे आतां म्हणजे म्हाजें कशें आहा म्हाजें जे सेविंग आसलें न्हू ते गेल्या आतां 2 वर्सांसून भितर आहा 2 ते 3 वर्सांसून भितर आहा आनी म्हाका अजून पर्यंत अशें काय हितून प्रॉब्लम अशें काय जावंक ना. म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्चुअली आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळेले. इवन आमचे सुद्दां कशें सेविंग्स आहा ते सुद्दां आमी म्हणजे घेतात ऑन मॅच्युरिटी आमी घेतात सो तशें काय अजून काय मेरेन काय प्रॉब्लम काय जावंक ना. फुडें तुमकां कितें दिसता बँके कडल्यान कितें आशा? बँके कडल्यान आमकां इतलीच आशा आहा की बेगिनाचे बेगिना ऑडिट्स प्रोसेस क्लियर करचे आनी CM प्रमोद सावंत आमकां तेंच सांगपाचें आहा की बेगिनाचे बेगिना आमकां हेल्प करचें भितर ते सॉल्व करपाक. गुड मॉर्निंग. हांव तिरुमल्लाचे कस्टमर आसा आनी हांव आतां ब्रांचान येयलां. जे कितें चल्लां जे कितें आतां न्यूजान आसा ते सगळें ओके आसा पण CMचे आनी तेंचे ब्रांचचे सगळें काम चालू आसा आनी तेंचे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा. ब्रांचान हांव येयला ब्रांचान पण स्टाफाचो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा. सगळे ट्रान्जॅक्शन हांव पयले ट्रान्जॅक्शनान पण ओके आसा सगळे आनी आतां मेरेन जे म्हाजे ट्रान्जॅक्शन जाले पर्सनली बँकेची आसा ती सगळे ओके आसा फेर आसा. त्या खातीर तुमी कितें भिवपाची गरज ना अशें म्हणपाक जाय आनी ओके सगळें पॉझिटिव्ह आसा. कितें आसा स्टाफ जो आसा तो आमकां सपोर्ट करता त्या खातीर आमकां भंय ना. आमचे पयशे बुडू वगैरे अशें कितें प्रॉब्लेम ना. कालचे ह्या डिसिजनाचे हितूर काल पळय कितें जाल्लें आसा हे बँकेक लागून ते आमी तर इतलीं वर्सां 3 वर्सां जालीं हांव बँकेन आसा असो केन्ना इश्यू जावंक नासलो. पयले फावट जाल्लो आसा मातशें ते ऑडिटाक लागून तेच पयशे आमचे खंय वयचे ना आनी बँकूय आमची बंद जावची ना. बँक ओपन आसा आनी ट्रान्जॅक्शन चालू आसा. लोकांक मेळटा मागीर पयशे बँकेन उरलेले आसा ते मेळटा.